हे आम्ही अख्खे देशभर मनयतात आणि खंयसर तरी आमच्या देशाचें नांव वयर आमचो देशाचो झेंडा हो सगळ्या मेरेन पावपाक ज्या टायमाचेर आमकां पयलीं खंयसर लावन गावनासलेलो फक्त ते रिस्ट्रिक्शन्स आसलेले, पूण आतां एक सगळ्यांक आपापल्याच्या घराचेर लावपाक एक संदी मेळिल्ली आसा. ही आमच्या भारतीय जनता पार्टीन सगळ्यांक दिल्लेली आसा. ताका लागून आमी कार्यक्रम दवरलेलो आसा. जवळ जवळ आमी हो 12 दिसाचो आमचो कार्यक्रम कंटिन्युअस चालू आसा. हे कार्यक्रम म्हणजे आमचो पयले आयची प्रेस कॉन्फरन्स. आयज प्रेस आमचे जे सिस्टमॅटीक म्हणजे जशें आमकां पार्टीन सांगलेलें आसा त्या सिस्टमीन आमी केल्लेलें आसा. ज्या कारणान जे कार्यक्रम करता ते एके भशेन ऑर्गनायज एकदम परफेक्ट भशेन केल्लेले आसा. आनी हेजे आमी आयज तुमचे फुडें सांगतलो जे कार्यक्रम आमी ठरयलेले आसा ते आमी बरे रितीन हेच्या पयलीं 7-8 मिटींग घेवन केल्लेले आसा. कारण हो कार्यक्रम आमकां सगळ्या मेरेन पावपाक जाय, देशभरान पावपाक जाय, देशाभरान आख्ख्या वर्ल्डाक पावपाक जाय की हिंदुस्तानान आमी कसो फ्लॅगाचो कसो आमी इम्पॉर्टन्स काय दिता पळय आसता आमची. आमी एक बायणां आयजूच सकाळीं केल्लेली आसा प्रभात फेरी. तशीच फाल्यां परती आमची प्रभात फेरी जातली. सेंट जोसेफ स्कुलाचे स्टुडंट प्लस आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते घेवन आमी फ्लॅग घेवन आमी ती प्रभात फेरी करतले. हो आमचो पयलो कार्यक्रम प्रभात फेरीचो आसतलो. आमी 13, 14, 15 हे 3 दीस कंटिन्युअस सगळ्यांच्या घराचेर फ्लॅग लावपाचो प्रयास करतले आमी. हो जो फ्लॅग आमी सेंट्रलासून आमकां फ्लॅग पावयलेले आसा. आमी हांगा विक्री केंद्र केल्लेलें आसा. आमी 4 कडेन आमी हे जे फ्लॅग आसा पळय ते किमान फक्त 15 रुपया आसतली. फ्लॅगाची किंमत 15 रुपया. हे जे आपूण स्वता आपल्या घराक लावपाक नाल्यार आमची पार्टी म्हणटा आमी फुकट वाडटा तशें ना. हे फ्लॅग 15 रुपया ते 20 रुपया 15 ते 25 रुपया आसतलो फ्लॅग. हो फ्लॅग तेंच्यांनी स्वता घेवपाचो आनी आपल्या घराचेर झेंडा लावपाचो. ही विक्री केंद्र आमी 4 कडेन केल्लेले आसा. एक MLA ऑफिस केल्लेलें आहा बाबजाजी बाबाचे MLA ऑफिसान थंयसर मेळटले. दुसरे म्हाज्या ऑफिसान आसतले बायणां. तिसरे वर्णापुरी आसा. वर्णापुरी आमचो युवा मोर्चा अध्यक्ष आमचो अमय चोपडेकर इंचार्ज आसा. तसोच न्यू वाड्या एक आसा. हे 4 कडेन आमी हे विक्री केंद्र केल्लेले आसा. हेच्या भायर आमी आमच्या पार्टान आमच्या वॉर्डान आमचे प्रमुख आसा. एका वॉर्डान 3 जाण आमचे प्रमुख आसा. हे प्रमुख आमच्या त्या एरियेन लोकांच्या घरा मेरेन पावपाचो प्रयास करतले आनी लोकांच्या घरा मेरेन पावयतले. ज्या कारणान आख्ख्या सगळीं जीं घरां आमी सगळ्यांच्या घराचेर फ्लॅग आसतलो हे आमी पळोवन घेतले. हेच्या उपरांत आमची 13 तारखेक आमची बायक रॅली आसा. इंडियाचो फ्लॅग घेवन आमी बायक रॅली करपाचे. आतां पळयता आसले खूब रॅली करता ज्या रॅलीन खंयसर पॉलिटिकल लिडर पेट्रोल घालता आनी भोंवडटा. पूण ह्या रॅलीक अशें आसतलें की स्वताचें पेट्रोल घालून स्वताचे देशभक्त कोण आसा पळय ते देशाक लागून ते हांगा येतले आनी रॅलीक ते सहभाग घेतलो. आमची रॅली आसतली आमची 13 तारखेक. हेच्या उपरांत 14 तारीख जेन्ना आमी म्हणटा पळय आमी फर्स्ट टायमूच न्हू आमी एवरी इयर हांगा मशाल यात्रा करता. आमी 14 तारखेक हुतात्मा चौका कडसून आमी एक मशाल यात्रा हुतात्मा चौक टू आमी रेल्वे स्टेशन मेरेन येतात. ही मशाल यात्रा आमची हे फावटी सुद्दां मशाल यात्रा जावपाची आसा ही 14 तारखेक. आनी 15 ऑगस्टाक आमी मॅक्झिमम ज्या जाग्यार फ्लॅग हॉस्टिंग करता तांकां सगळ्यांक आमी त्या जाग्याचेर आमचे कार्यकर्ते थंयसर वयतले आनी त्या प्रोग्रामाक शोभा हाडटले. जशें आमचो मेन हांगा आयज रेल्वे स्टेशनार आमी व्हडलो ध्वज घातलेलो आसा. थंयसर आमचे कार्यक्रम जातलो. मागीर डेप्युटी कलेक्टराचो प्रोग्राम जाता थंयसर आमी सहभाग घेतले. मागीर म्युन्सिपालिटीचो कार्यक्रम जाता थंयसर आमी सहभाग घेवपाचे आहा. तशेंच बारीक खूब कडेन करतात. जशें हांव बायणां गार्डनान करता. सो अशें खूब कडेन थंयसर आमी जे आमचे कार्यकर्ते त्या एरियेचेर थंयसर येवन आमी सहभाग घेतले आनी आमच्या फ्लॅगाची शोभा वाडोवपाचो आमी प्रयास केल्लो आसा.